बागयोन पेद्र म्हळ्यार आमचो आस्कारी खारव्यांचो, कित्याक थंय खारवी आसलो. आनी जरी जर तुमी होली लँड गेल्यार थंयसर पिटर्स नॅट, पिटर्स सी अशें म्हणटात. आनी त्या गालिल्याच्या दर्यान जेजू भोंवतालो आनी ह्या वावराचेर ताणें आशिर्वाद घातलो. बागयोन पेद्रू ताचें जायतें सांगूं येता, पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार ताका जेजून एक पदवी दिली, जे संवसारान बांदतले ते स्वर्गार बांदतले. म्हणजे ही वॉज मेड द फर्स्ट पोप, तो पयलो पाप जायना. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव तुजी सभा बांदतलो अशें म्हटलेलें ते उठना दिशी. तो पातकी आसलो, पूण तो एक व्हडलो बागयोन जालो. बागयोन पेद्रूची देख आमी घेवया. आमी सगळीं पातकी, पूण आमी बागयोन जावपाक आमकां काबार आसा. आमी ताचे भाशेन बागयोन जावन आनी ह्या दिशी आमी स्वर्गार पावूंक. फेस्ताची ह्या सेंट पीटर आनी पॉल ह्या फेस्ताची सगल्यांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक आमची पोरवी आनी शेबासकी आनी आमी हॅपी फेस्ट म्हण आयज आमी ताका सगल्यांक आयज आमी विश करता. कारण ही जावन आसा एक खुशालकायेचो दीस आनी हो खुशालकायेचो दीस आयज आमी हे तरेन आमी हें करता. आयच्या दिसाक आमी दोरयो आमच्या फादराक घेवन पयल्यार मीस करता वास्को सेंट एंड्रू इगोर्जेन, आनी मागीर आमच्या व्हडले ओल्ड क्रॉस जो फुरिस्त थिंगा आमी मागणी करता, फादराक मागणी करता. आनी ते मागणी जाल्या उत्साह करून आमी कुशीन जेटीचेर येता. आनी जेटीचेर येवन आमी डायरेक्ट आमच्या बोटीन वचोन पोन्यांनी व्हडोन वचोन आमी आमचो आख्खोच दर्यो आयज ह्या दिसाक आमी बेंजार करता. आनी मागता आमी देवा लागीं की आमच्या ह्या पीक सायतीन जावचें आनी हेच हेजेर आमी हें आमचो. I wish all the people of Vasco, especially the boat owners of Goa Fishing Boat Association, a happy feast of Saint Peter and Paul. Saint Peter and Paul एक खारवी भाव. आयज तेणी ह्या दर्याचेर आशिर्वाद घालो. हांव मागता तेणी भरपूर आशिर्वाद घालो आख्ख्या संवसाराक आनी बरी पीक जावं आमची दर्या. जे कोणाक ना नुस्तें तांकां भरपूर पडो म्हूण मागता. हो सेंट पिटर म्हणटा तो व्हडलो बागीवन. Because I had visited some months back to Holy Land and there's a Saint Peter's corner आणि थिंगा इतलें व्हडलें नुस्तें खावपाक मेवलें म्हाका सी ऑफ गॅलिली. हें बाग म्हाका तो दर गोंयकारांक हें बाग फावो जावं आनी आमच्या दर्याक जायते पीक जावं म्हण देवा लागीं मागता.